जेन्ना कोणूय भुरगें कितेंय बरें करता वो तुका आदार दिता तेन्ना आमी वळखना जाल्यार ताका विचारता, बाय तूं कोणालें, बाबा तूं कोणालो. तांच्यो बऱ्यो कोडण्यो पळोवन तांच्या फॅमिलीन ती शिकल्यांत म्हूण आमी समजता. आयच्या शुभ वर्तमानांत लूक थोड्या जेजूच्या पुर्वजांची नांवां कळीत करता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची वंशावळ, जेजूच्या मनीसपणाचेर आमची नदर ओडटा. ह्या जेजूच्या पुर्वजां मदें बरे राजा आसात देखीक जोसिया, दृश्ट राजा आसात देखीक आमोन, जाणबाय मागून आपली राजवटकी सुरू केल्लो सोलोमांव आसा. हे खुणायतात की जेजूचे सगळे पुर्वज गुन्यांव मेकळे नासले. आयच्या पयल्या वाचपान बागयोन जो हांव स्पश्टपणी सांगता की आत्मो, उदक आनी रोगत जेजू गवायकी दितात की तो देवाचो पूत म्हूण. आमची फामील आमच्यान विंचून काडूंक जायना. आमी तातूंत जल्मता, पूण आमचे वरवीं आमच्या फामिलीचें नांव बऱ्या खातीर वाखाणलेलें जावं येता वो वायटा खातीर किंकोत केल्लें जावं येता. आमच्या फामिली वयर आमी अभिमानान बरुया. आमची फामिलीच्या वांगड्याची अपुरबाय करुया. कोण वांकडे वाटेर वेतात जाल्यार ताका नीट रस्त्यार हाडुया आनी आमच्या बरेपणान आमच्या फामिलीची बरें गोवाय जावंक वावरुया. जेजूचो पाटलाव करूंक तितलें सोंपें न्हय, पूण तेच बरोबर तितलें अवघडूय न्हय. देवाच्या आदारान आमच्यान कसल्याय आव्हानांक फुडो करूंक जाता. आमी जेजूची पाटलावदारां जाल्यार दिसाची 24 वरां आमी ताची पाटलावदारां. आमच्यान म्हणूंक जायना फकत इगोजेंत वो आयताराचीच आमी ताची पाटलावदारां म्हूण परतेंच जाल्यार सगळ्या वेळार आमी ताची पाटलावदारां म्हूण परगट करुया आनी आमच्या उतरां, कोडण्यां आनी देखी वरवीं दाखोवया. भाग्यवन जावंक आमकां सगल्यांकूच आपयल्यान. सगल्यांक आमकां देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जाय ह्या पासत मागण्या वरवीं आनी बऱ्या उतरान आनी देखी वरवीं पाद्री माद्री सांगाता जेजूची पाटलावदारां म्हूण दाखोवया. तर आमी सगल्यांनी खालतिकाय आमच्या जिवितांत आपणावन आमच्या जिवितांत देवा बापाची काकलूत अणभवूंक ह्या मिसांत आमकां बापाचो आदार मागुया.